आम्ही आयकलां की मांडवी भितर एक व्हडलो कसिनो येता म्हणून. आतां म्हाका कोण तरी म्हणपाक लागलो की ते रिप्लेसमेंट रे ती म्हणून. आतां म्हाका रिप्लेसमेंटाची तुगेली गजाल बरी दिसता की रिप्लेस करतना कशें करप. आमगे आतां रिडेवलपमेंट चल्ल्या पळय खूब कडेन. 2 नाल्यार 3 मजल्याची बिल्डींग उडोवप आनी थंय 8, 9, 10 मजल्याची बिल्डींग काडप आनी ताका रिडेवलपमेंट म्हणप. बरोबर? मागीर तो जो जाग्यार आसा ज्या जाग्यार 3च मजले आशिल्ले थंय आनी 300 पटींनी चड तुगेले मजले येतात. 300 पटींनी चड थंय रावपाक फ्लॅट येतात. हेंय प्रकरण तशें काय म्हणून सेम रिडेवलपमेंट मॉडेल हांगा कसिनोक अप्लाय केला. जसे कॅसिनो गोंयान वाडत गेले मागीर ते सचे रिस्ट्रिक्ट केले. बिग डॅडी सवो आतां रिडेवलपमेंट आयल्या ते. सदां रिडेवलपमेंट आयला आनी जेन्ना जेन्ना रिडेवलपमेंट जाला पळय न्हू इवन डेल्टिनाचे 3 कॅसिनो ना आपले. सो जेन्ना बोट ओल्ड बोट हें करता नवी बोट घेता ती सारकी रिप्लेस करता आनी ती चड कॅपेसिटीची आसता. आतां डेल्टिनाची एक तिसरो तांकां लायसन तेंच्यांनी दुसऱ्या कडल्यान घेतलेलें. थंय तेंच्यांनी ते किंग्स काय कितें तरी हें घातलें. ते डॉल्फीन शेप बोट आहा तिची तितून ती अशी व्हडली बोट नासली डॅक बी आशिल्ली व्हडली आनी तितून वेगळे पद्दतीचे हें आसलें ते स्टेचे बी हें आसलें कॅसिनो चलोवपाची. सो आतां आमकां जे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक जे परमिशनाक गेल्या रिप्लेसमेंटाक आनी बाकीचे गव्हर्मेंट तांकां परमिशनूय मेळ्ळा रिप्लेस करपाक. ती बारकेली बोट रिप्लेस करता. आतां ती बारकेली बोट रिप्लेस करता म्हणून बारीक तेदीत आमी गव्हर्मेंटान लास्ट टायम म्हटलें पळय तुका परमिशन लागचें ना आपलेंच घर बांदपाक तितलेंच प्लिंथान बांदपाचें. हांगासर ते रिप्लेस जाता पण तो डबल जागो घेवपाचो. सद्याची ती बोट आहा ती लांबेनूच 70 मिटर आनी ती अशी फ्लोराची नासली. 70 मिटर लांबी आसतली तेजी आनी हार्डली खंयचीच बोट 100 मिटरा वयर ना कॅसिनोची. सगळ्यांत व्हडली सुद्दां बोट आहा ती 100 मिटरा वयर लांबेन गेल्ली ना आनी 3 डॅक आसता हांकां. आतां ही जी नवी आमी जेंचे रिल्स येवपाक लागले आनी कळटा तीच रिप्लेसमेंटा म्हणजे अजून ती रेडी जावना. डिसेंबर मेरेन टायम वयतलो ताका हांगासर फूल फर्नीश जावन रेडी जावपाक. सो तिजी लांबी आमकां सांगल्या ऑफिशियली ती 112 मिटर आनी ते डॅक आसतले हांगा आतां आहा ते 3 डॅकाचे बी ते 5 डॅक आसतले. कितली कॅपेसिटी वाडली पळय एक्चुली. आनी तितून गव्हर्मेंटाची एन्युअल फीचे हें आहा 300 पर्यंत अमके कोटी फी एन्युअल फी 400 पर्यंत अमकी कोटी. सो हे बोटीक लागून आतां एक्चुली थंय सुद्दां रिस्ट्रक्चरींग करपाक जाय की बाबा हेजी कॅपेसिटी इतली जाल्यार ताका वयलो एमावंट तेंच्यांनी लावपाक लिमीट हुपून मुखार पावली म्हणटा. आनी एक गजाल एक बिजनेसाच्या हितूंतल्यान की बाकी सगल्यो ज्यो कॅसिनोच्यो बोटी आहा पळय न्हू त्यो खंयच्यो तरी बोटी हाडलेल्यो आनी कॅसिनो चलोवपाक तेंच्यांनी तयार केल्यो. त्यो स्वता चलोवंक शकना ताका ओडून हाडची पडटा. बोटीचेर कॅप्टन बी आसता पण स्वताक ते इंजिनान ते स्वता चलोवंक शकना. ताका सदां डग बोट हाडटा त्यो होडीत हाडटा आनी ते जाग्यार रावपाच्यो त्यो. सो ह्यो आतां हाडटाले ती आमी पयलीं हय. सो त्यो बोटी खंयच्यो तरी दुसऱ्या कामाच्यो त्यो घेताले दुसरे कडल्यान ओल्ड सेकेंड हँड बी आनी मागीर त्यो आपल्याक जाय तसो जागो तो वापरताले. पण ही जी बोट आहा ती डिझायनूच केल्या कॅसिनो खातीर म्हणजे तेजो कोपऱ्यान कोपरो कसो यूज जातलो कॅसिनोच्या पयलींच विचार जाला. सो एक इन्फ्रास्ट्रक्चराचें म्हणपाक एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅसिनो खातीर थंय आसतलें कॅसिनोच्या हेच्या खातीर. पण फर्स्ट टायम एक कॅसिनोची बोट आहा जी डिझायन फॉर कॅसिनो. तशें म्हटलें तुका बी दिसलें एक पासय मारचेशी आयकून हें ना. हो गोंय ह्या आतां इंडियेंतले गॅमलिंग कॅपिटल जाल्लें आसा आनी म्हणटा तूं गॅमलिंग कॅपिटल म्हणटा आनी आमचे काय आसात फ्रेंड पूण आतां जाला अशें की जे कस्टम म्हणजे जे लोक येतात गोंयान कॅसिनोन खेळपाक ते प्रिफर करतात बेस्ट फॅसिलिटीज. हे तूं कोणाकय विचारल्यार कोणूय सांगतलो तुका ते समज एखादे बोटीर गेले आनी ते फॅसिलिटी बरो ना परत ते वचना. सो आतां सगळ्या कॅसिनो ओनरांचें हें चल्लां की एक सुसज्ज अशें म्हणजे हे आसपाचें पळय तशे बोटी हाडपाच्यो असो एक सुरवात आसा. हाच्या पयलीं रिप्लेसमेंट जाल्या 2-3 बोटींचे. पूण ही जी आतां लौकिकान सांगलें ही प्रचंडच मोठी महाकाय बोट येवपाची आसा. आनी जाला कशें सरकारान 27 मेरेन तांकां परमिशनूय दिल्लें आसा. कोणाक काय पडलें ना कोण अपोजय करिना. सो कोण आतां कित्याक उलयतलो तेचेर. बरोबर आमी म्हण कित्याक उलयता असो केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा म्हाका. हय केन्ना केन्ना दिसता. तुका बी उमेद आयली हें इतलें आयकून अशें पासय मारया म्हणून. प्रमोद what he said is correct. Now आता एक धाकटी बोट आसा आनी ती मातशी व्हडली केली म्हणून द कसिनो ऑपरेटर or the owner will pay the required fees. Captain of ports will do an inspection. So तितून भितर कांय करना. Only thing what comes out of this is that casinos are here to stay. 2027 खातीर कोणूय येदे व्हडले एम्बिशियस प्लॅन करचो ना if it's going to end by 2027. So we have to accept the fact that casinos will be part of our culture from as it is going on.